Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. दक्षिण गोंयांत बीजेपीची लोकसभा तिकेट बायल उमेदवारावयल्यान अडकला. दक्षिण गोंयांत सर्वमान्य उमेदवार दिवपाचे बीजेपी मुखार आव्हान. उमेदवार म्हणून चर्चेत आशिल्ली सुलक्षणा सावंत म्हणटा मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्षान कितें तें सांगला. कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे मुख्यमंत्री आणि त्याचबरोबर आमच्या अध्यक्षांनी पूर्ण विषय सगळ्यांकडे मांडलेलो आसा. त्याच्यापेक्षा वेगळे म्हाका आनी कितें उलोवपाचें. काणकोणची बीजेपी फुडारी सविता तवडकार म्हणटा संद मेळ्यार घेवपाक तयार. काणकोणकारांचो खंय हो भोवमान. अशें दिसता की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे हांव एक ल्हानशें सेवक आज सरपंच म्हणून काम करता आनी समज अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार ना म्हणपा सारकें कांय म्हजे कडेन रिजन ना. म्हजे एबिलिटी गूण सगळें पळोवनूच म्हाका दिसता हांव एकूय पार्टी फुडें व्हरतली आनी त्या निमित्यान काणकोणकारांचें रिप्रेजेंटेशन जातलें अशें म्हाका दिसता. आमचें काणकोणचें नांव देशाचे पातळीचेर पावतलें आनी एक सेवा करपाची संदी म्हाका माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे हाता खाला मेळटली. प्रुडंटान सावित्री कवळेकार आनी रंजिता पै गाठलो तांचो उलोवंक न्हयकार. नारी शक्ती वंदन कार्यावळीत प्रधानमंत्री मोदीचो देशभरातल्या बायलांकडेन व्हर्च्युअल संवाद जातलो. हे कार्यावळी निमतान गोंयांत बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस आशीष सूद आयला. ताचेय उमेदवारीचेर मौन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.